आत्ता कळले म्हाका गेल विकनेस आत्ता करता पळय वय गो चेरडा तू सांगेल करेक्ट तुगेल अम्मान मस्त पुडेची तुगेल सोयरी हाडलेली हांवें तू गुड्डी नाका म्हूण सांगिलें जाल्यार तीन सोण अशी तू कोपास पेटयला पळय आमगेल घर आमगेल कारबार आनी पळोवन मागशी तुका घाल न्हू आमगेल घर थंय पावचे तशें केलें पळय तिणें आनी खंयचे आवसू जाल्यार तांगेल चेल्ली राणीशी आसूं का म्हूण आशिल्लें नवे आनी पद्मिनी खंय पाप तिक मेळना तिले चेल्ले पुणी मेळ्ळो म्हूण आशी आसता नवे तशी तुका पेटयली तिणें आनी आमगेले स्टेटस आमगेले ते चंद दिपकाक पळयली प्रत्येकली म्हाकशी पडताची वार्डिकरी म्हूण आमगेले लल्लेताची जाल्यार जावेत गो तुगेलो अम्मा सोण अशी फाटी दवरून तुका पेटयली पळय भारी हुशार असती म्हाका मस्त अनकम्फर्टेबल फील जाता असं म्हाका घरा वचूं का म्हाका मस्त माथें दुखता असं माये मिगेल गतीर तुमी आईस्क्रीम हाडयता आसा ती थँक्स तुमकां हांव अनेक पाटी येता म्हाका आतां मस्त माथ्या दुखता असं आनी एक नमून अनकम्फर्टेबल फील जाता असं मम्माक सांगा ती आमगेल पुराय मोगा वीक्षकांक 75th स्वातंत्र्योत्सवाचे हार्दिक शुभाशय हर घर तिरंगा म्हणल्यावरी तुम्ही पुराय जन घरा तिरंगा घालू विसरू नाकाची आणि त्या तिरंगा फोटो आमगेल फोटो शेअर करू विसरू नाकाची तुम्ही तुमगेले तिरंगा फोटो आमगेले इंस्टाग्रामार शेअर करीत आमगेले इंस्टाग्राम ID आमगेले स्क्रीनार दिसतास न्हू तुमकां वीक्षक म्हणून आनी ताजे वटी तुमगेलें नांव घालू विसरू नाकाची इंस्टाग्राम नत्तिल्यांनी तुमगेल फोटो स्क्रीनार दिसचे Gmail ID के तुम्ही पेटोयत वेटिंग फॉर ऑल युअर तिरंगा हॅपी इंडिपेंडन्स डे जय हिंद तू गो पूजा इतली जोरान बागी घालू कस झालं तुगे प्रेझेंटेशन सांगता मग येऊन बैस कश गेल गो देवा कसं जल गो देवा पूजा कसं चलडा मग एक व्हड विषय तुगेला हांव लिपयला हांव सांगता आशिल्लें तुगेला फुडेची यो कसं जल गो देवा म्हाक भंय करता असं कसं जल म्हणून सांग दीपकाल विषय अम्मा कसं जल दीपक विषय यू हांव गेल्लें ऑफिसान नाही दीपकाल घराक हा दीपकल घराक कसं नाही गेली गो देवा तू तई कसं नाही दीपकान तगेले अम्मा मेळोच गतीर म्हाका आपयलेला मा ती एक स्टेटस विषयार आम कितले हल्क केल्ली गो तसोय तांगेले दुड्डू बंगार पुरो पडोन आमी ताका गुटी घालून घेतली थंय आनी तुक एक उमर्याद केली येद्दी नाही आनी तुक रेस्पेक्ट नातील घरा हांव सून जावन वतोय अम्मा म्हाका कस्सला गेल्ली म्हूण जाल्ला आजी बेजार कोर ना गो पूजा देवान आमकां कसं उणी केला म्हणून तुका विद्यस रूपस जगत तेर तो एकलो वेचलो तुका निमगून व्हरतलीच कळवे बेजार कोर नाका दीपक कसल चल्लो नाही अम्मा तगेला अम्मा कसला अश करतोस म्हाका बतना कसला गेल्ली म्हूण जाल्लें रळ गो पूजा जगत तेर असल पर मस्त जत्ता असता कळवे आत्ताच तांणी तू कश केला रे हांव खंयचे धैर्यार व्हडली कोणत्या घरा पेटो तुका सांग जीवन मंतरी असल पर मस्त येत पूजा रोणका ऐक हंग ऐक गो जीवन मंतरी असल पर मस्त येता कळवे आत्ता तीन तश केला म्हाका व्हडली कोण दिवच्या म्हाका भयंकर न्हू तुका त्या घरा पेटोवच्या
आनी मुखारच पळय त्या दीपका मेळची जेवो तांगेल घरा वची जेवो तागेल्या उल्लोची जेवो कसनी ना पूर बंद पूजा कळवे आमकां नाका तांगेल सहवास आनी मुखार हांव अण्णा सांगता चांग एक सोयरीक पळोवन तुका हळदीक करया म्हणून ताका मेळू ना पूजा कळवे भास दी म्हाका मेळना म्हणून भास दी कसं ना मा तुगेले बासानी पुरा म्हणून अत्ते तमा राब गो पूजा देवा ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೆಗೆಲ್ ಚಂಡ ಕಸಲೆ ಶಿಪುರ ಜಾಗ್ತಾ ಬಾ तेक सुमम्मा म्हणलेले कबी ती मेळना एक पूजा करया म्हणून एक गेल सोयरीक चंदा जाऊ आशिल्ले वा देवकी ओ देवकी के पिशी करतस मुही आजी अंगड दूर दिसता मागिरी प्राय तरी एक दूर जावची सद नवं त्या मात नाही कंचिकी घाड आलोचनार पडल्या ही उबेरू धुवेल सोयरी घेऊन आपल्याला पुत्ता ताका घेऊन येता म्हणलेकला दिसता हिने कोण खंयची ओढ दुडवा पटली घेऊन येता खंयची राया खंय दवरचे असले पुरो आलोचनार खंयची बसल्या दिसती ही देवकी ओ देवकी आपयला रे ऐकना नाही ग तुका हांव काव ना बैल मनशेलो हास्की ना की देवकी कस तुमगेले केदन पळयल्या रे देवकी 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 म्हणून राग थंडीत अशे कसं तसल इम्पॉर्टंट विषय हो आत्ता नव्हे इम्पॉर्टंट विषयाच्या म्हणून आमगे दीपकाक वर्डीक फिक्स जाला नव्हे कितले काम असत भट मामा कोणा सांगचे रांदपा कोणा सांगचे आमगेल आप मामा सांगचे की मागीर तुगे लेवलाक कोडयालाचे ते कॅटरर्स युनिफॉर्म घालून आसतना वाडोवणी लागता पळय तांकां सांगचे की फुल्ला डेकोरेशन कोणा दिवचे कृष्णा दिवचे की आनी कोणाक दिवचे की इलेक्ट्रिक डेकोरेशन कोणा दिवचे तुमची बायल मनशां सांगचे तुगेल ती किट्टी पार्टीची कितली चंदी चंदी पोलशी बायल मनशां सगो कोणा सांगची कोणा सोडची म्हणून कळना त्या पुरा कसाला आता त्यो पूजाला आनमाले उल्लोच्या वच्चा आस डिस्कस करची नाकवे मी कितले काम आस वय बा मस्त काम असं तुम्ही कसं लागतं 7 महिन्यात जल्ल्यावर करता असाची आज फाय काय वर्डिक नाही नव्हे कशी कसला म्हणत गो एक दोलटाई तुगेल ओप्पिगे राखून पुराजन माती सकल पाय वयर करतशिली आता तुगेल ओप्पीक मेळलेला आणि मागशी पळयचे ना सीधा मुखार वच्चे इष्टार्थ सिद्धी रस्तो म्हणून देवाक पांय पडचे दीपका गांठ गांग सोडचेची आता हांव ओके म्हणल्या जाल्ली वे त्या पूजाने ओके म्हण कालवे अय्यो देवा तुगेल ओप्पिगे खातीर रक्तशिलींत येदोळताय तुगेल ओप्पिगे केदन मेळ्ळी की आनी कसं न दीपक आनी पूजा केदनी की दाखून मिट्टा गेल्यार खंयचीशी एकल्या अडचणू आशिल्ली ती आनी दीपक आनी पोता गेली पूजाल पूजा केदन की स्टार्ट केल्या आनी नैवेद्य मात बाकी आमकां कसं करू असं लोकांक उठ गांठ गांठ सोडचे आनी कसं न ते आशच्या पुरयता चिक्यांक बैशाची आता कसं तुगेल नवीनची आता फुडल्या वरी ना सिच्युएशन ओहो आता त्या पूजान ओके म्हण का नव्हे होय तिने कशी ओके म्हणचे सेल्फ रेस्पेक्ट म्हणून असं जाल्यार ती खंडित काय ओके म्हण हे देवा ही एक पूजा बेताणशी मेगेल चल्ल्याल फाटीरी पडल्या देवा हे पटी ही एक सोयरीक चुकून वची तशी केल्यार तुका 25 सुत्तू हांव चड घालता देवा आणि 100 शिराळ्याचे तुका अभिषेक करता हे पटी एक ह्या सोयरीक चुकची तशी कर देवा वेगळं साहेबीने
कसन गुणगुणत अस म्हाक डाऊट येत अस कसन एक कितापत जेव करली नो तू ना बा हांव कसाने कितापत करनी तुमगेल दोळ्या हांव घेत नाही वायटी दिश त्या चेरडाक हांव 9 महिने मेल पट्टा दवरून इतले होड केला ताका कसाने हांव वायट लागतोय पुरे जिन्न पोट्टान तू 9 महिने दवरचे तुगेल कसं स्पेशल 12 महिने पोट्टा दवर न्हू उड्डूक तू काय कॅंगरू नाही तुमका घेत नाही हांव वायटी दिश म्हाका सोयरीक ओके इथे अयो देवकी बेजार कोरू गो तू वाईट म्हणून हांव सांगला नानू सोडी दीपका संतोषूची आमगेल संतोषू जायत जायत वेट अँड वॉच तागेल संतोषा खातीर न्हू हांव इतले वायट जाता आसना आतां असो मस्त माती खाव नाकाच तुमके लायक जिंजर टी करून हाडची वा जात मारणी त्या पुणी करी आते ಅತ್ತನಿ ಕೊಣಾಲ್ ಸೊಯ್ರಿಕ ಬಾಕುರ್ಚೆ ಕೆಲವು ಪುರಸ್ ಪೊಳೆಯ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಓ ರಾಮ್ ರೇ ಮಾಮ್ ಈಯ नमस्कार राम रे माम आराम नव्हे पुरा कशी सची तुम्ही नमस्कार मग कितीगे हांव आरामस शिला आपण घेऊन येईनवे तुम्ही आपण घेऊन आयल्या गे ती पद्मीन माय ती वचून येता म्हणाली सगोतस्वे राम रे माम तुमका अर्जंट रापईल हावे तुमगे शिलाकर चाल्लो पळयला चाल्लो भारी चांगू भारी अनुकूल आशिले पुरायस कार बंगलो तोट पुरा कितली जावका भंगर शिंगर पुरा असं तांगे लागी तशी शिला पळया म्हणून ते चल्ल्याले हांव सुन जावची सुन्ने कस पळय 50 पवन भंगर कोण दवरला कसली उडिना तशी तुमगे शिला पळया म्हणून चल्लो अमेरिका सेटल जाऊनच चिकी सावळीचो वाड ना शिला तकी तुझी जोडी मांद्र भारी चंदस एक मम्माक कशी पुडी पुतला सुकात ये सोयरीक जाल्यारी म्हाका एक अमेरिका टूर खंडीत कशी पुडी पुसला सुका मोहिनी माये म्हाका येणार सोयरीक जेव नाका तुमका एक विषय सांगू विसरला हांव कसं म्हळ्यारी मिगेल शिलाक सोयरीक जल्ली हा तुमका एक व्होड थँक्स मोहिनी माये तुमगेल निमित्त जल्ली सोयरीक म्हाका हा शिला सोयरीक चले तुम्ही मक्क कसले थँक्स म्हणटाची हांव केलेलं नाही सोयरीक देवो खंयचे रीती रे पावतो म्हणून सांगू जायना मोहिनी माये हांव तुमका मेळू म्हणून येयलो तशी मिगेल श्रीलाक सोयरीक जावन गेली तिगेल भाग्य रेखे चेंज जावन गेली पळय भाग्य ये ते पूर तुम्ही बदीन गलत कडे चल्लो कोण म्हणून सांगा मग सुरवेक पद्मीन मायेले अण्णाल चल्लो अब्बी आमगेल अब्बी अब्बी आमगेलो वय माये अब्बी तुमका गत्तच नव्हतो चल्लो येणार सोयरीके प्लॅनाक ये पद्मिनीन उद्धार कैल मो सोयरीक जलल कुशीची मका तलरी ये पद्मिनीन मिगेला सांगू येतशील मो हावाची करतशील मो ये सोयरीक ये सोयरीक जलरी मक ಸ್ವಲ್ಪ जत्तशील मो कास हिण मक्केक पोट्ಟ आडपाय गल मो पाटीक पेस्कत गल्ली हिण मक्का ಈ ಪೂರ ವಿಷಯ सांगता जावक जलरी हाकिले मुत्तिले खाल्लले पूरा सांगता हे विषय मान सांगा नी हिण मक्का जवी ती पद्मिनी हे पद्मिनीन जेवो सोयरीके बिझनेस मिनी स्टार्ट केला गी म्हणू मागेल पोट्टा आडपाय घालतगी म्हणू ಈಗೇನ್ ಗರಾಜೆ ಪೂಜಾಲ ವಿಷಯ ಪೊಳಚು ಸೋಣು ಇಕ್ ಏ ಸೊಯರಿಗೆ ವಿಷಯ ಪುರ ಕಸಲಾಕ ಮಣು ಪಳೈತಾವ
अब्बिलनी शिलाले सोयरीक कश्चेत म्हणू पळया पळया हिणीं केल्ला नवे अशी म्हाका पोट्टा मारली नवी इणे पळया करती का कसं माये गुणू 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 उलयतस येता वाटतो कुणू कसा विषय हो काय ना मामा काय ना शिला सोयरीक जल्ली नवे तशी म्हाका भारी खुश जाल्ले आमगेले चेडू नवे तितलेंची वय माये म्हाका मस्त टेन्शन आशिल्लें ह्या चिल्लीक मिगेल नंतर कोण ग ती म्हणू कसं नाही असो देवाने राखले म्हाका वय गे मम्मा तुम्ही येणार सोयरीक नाक म्हणल नवे अब्बी काय गावांत राखतोवे ताणेसचे बैलगावांतू वय वय ताणे आजचे तई वय तलारी ताणाने वचन म्हणला ताणे हंगा शिला लोट्टा असता म्हणला म्हाका ओ मम्मा तुम्ही कसं म्हणलेकला इतली वर्ष तो तई येशील चल्लो हांग राखतो म्हणलेकला वे तुम्ही लेकील मात्र तो वारडीक गेल सतन शिला घेऊन वतगी नावे अंग सोड वतगी नावे तो बुर्रानी उबून वतगी कोणाक वतू अयो ना माये ना ना तो वचना तो हंगा असत म्हणला ताण म्हाका राम माम हांव ताका येद्दू सांत कोण पळयतस तो गांव आमी निराब्बा ना म्हणून तो केदनिगी तो कोण सांगता आनी तो आत्ता रेपतो वे हांगा थंय सेटल जाल्लो तुम्ही एक कस एक मम्मा यो मोहीन माईन सांगेल वय हे शिला हंग सोडू ताण पारवसो उपून गेला रे हे देवा वय मू नाही रामराय माम तुमक एकली दुव नवे ते अब्बीन वाडीक तरी ती कापून घेऊन गेल्या रे तुम्ही हांग कसं करता मागिरी तुम्ही कोडक्या काम कोण बाई सुका गायचे आणि कसं ने ना अयो हे मोहीन माईन सांगेल वय म्हाके येणारे सोयरीक नाक कशील मू हे देवा दिवची दिव नसल दिली मू तू म्हाका अनेक विषय रामराय माम मी गेला अनेक लायक एक सोयरी कशीले लायक पार्टी ಚೆಲ್ಲೈ ಭಾರಿ ಚಾಂಗು ತಂಕ ಹೋಲ್ಸೇಲ ಅಂಗಲೆ ವ್ಯಾರು ಭಾರಿ लायकस तंग जाव कजल दितलस तंगे लगी कार घर कौचक जोचक कसने ओणीना तुमगेल दुवेक तंगेल दू विषय पळोवन घेतशिलीन तन्नी राणी राणीशी असू येतशिले आता कसं करू शकता तुमगेल हे सोयरीक जल्ला नव्हे अयो इतली लायक असेल सोयरीक हावे काण घेतली मू कसं करचे हे सोयरीक जे आई म्हाका हे मोहीन मायेने म्हणतना सम म्हण दिसता तू मात ते वायट जल्मे गेला तर जायत गे मोहीन माई येता म्हणी मात्या काही दुखतच म्हाका जोर आणि वचून ते गायीनी खंय गेल्या म्हण पडो का वय येता रब्बे मम्मा एक ग्लास काप कोण निघता रब्बे रब्बे कापी नका काय नका गे कापीला म्हणके जल्ल म्हाका राम रे माम म्हाका एक विसर नकाची तुमका सोयरिके विषय कसने हेल्प नी जावक जल्ला रे तुमकी एक विसरू साध्यस्वे मोहीन माई तुमगे लगी येत नी हा जायत मम्मा आराम मेरे बच्चाची जागृत है हाँ येत गे मोहीन माय येत